थळाव्या कारागिरांक आदार दिवपा खातीर आनी पर्यावरणाची राखण करपा खातीर पीओपी मुर्ती परस चवथीक पारंपारीक मातयेच्या गणपती मुर्तीचे पूजन करचे म्हण आवाहन मुखेलमंत्री दोतोर सावंत हांणी केला। तशेंच चवथी पयलीं गायच्या शेणांतल्यान पर्यावरणाक अनुकूल गणपतीच्यो मुर्त्यो तयार करपा खातीर सुमार 25 जाणांक प्रशिक्षण दिलां म्हण मुखेलमंत्री उलयला। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। गणेश शाळेत आसतल्यो ज्यो गणपती मोर देन 400 ज्यो गणपती तयार करपाच्यो ज्यो गणेश शाळा आसा तातूंतल्यान तांकां क्ले मिक्सिंग मशीन आसतले किंवा गणपती करपा खातीर आसतले। ही सबसिडी आमी दिता म्हणून हांव सगळ्या जाणांक आव्हान करता की आपल्या घरांत हाडटा तो गणपती हो चिकट मातयेचोच गणपती आसचो, तो प्लास्टर ऑफ पॅरिसचो आसचो न्ही। आमी जर गोंयकारांनी प्लास्टर ऑफ पॅरिसचो गणपती घेवपाचो बंद केलो जाल्यार प्लास्टर ऑफ पॅरिसचो गणपती कोणूच गोंयांत हाडचे ना। आमी बॅन घातला, पुलीस आडयता, ह्यो सगळ्यो गजाली खरें आसा। आमी पर्यावरण पूरक गणेश चतुर्थी जावची, कारण मुळात गणेश चतुर्थी ही पर्यावरण पूरक गणेश चतुर्थी आसा। तुम्ही मुद्दामून पळयात, माटुले आसूनी, प्रसाद आसूनी किंवा गणपतीची मुर्ती आसूनी, फुलां आसूनी, ही सगळी गोंयांत जावपी आसा। म्हणून एक स्वयंपूर्णतेचे दैवत गणपती होय बी आमच्या चिकट माती किंवा गोंयकारा पासून गोंयकार एखाद्या कार्यशाळेत तयार जाल्लो आसूनी म्हणून आमी हाल्लीच म्हणजे तांकां धाडून गोमय गणपती कशा पद्दतीत करपाक जाता, म्हणजे गायीच्या शेणा पासूनय गणपती खूब बऱ्यो तयार केल्लो वता। आमी जवळपास 25 ते 30 लोकांक सिंधुदुर्गात धाडून तांकां ट्रेनिंग दिली, तेय बी गणपती तयार करपाचे त्या कार्यशाळेत वचून तेंच्यांनी शिकले। पेपरा पासून गणपती तयार कसो करप जाता, म्हणजे उजगांव हांगासर सार्वजनीक गणपती एवरी इयर हो पेपरा पासून तयार करता, त्या ती अशा पद्दतीचे पर्यावरण पूरक गणपती आमी खूब मोठ्या प्रमाणात करपाक शकता। म्हणून हांव म्हणटा की चिकट मातयेचो गणपती घेवपाचोच पयल्यान पयलीं सगळ्या जाणांनी जर बंद केलो जाल्यार नक्कीच आमचे जे ट्रेडिशनल गणपती तयार करपी आयडल मेकर्स आसात हांकां हाजो खूब मोठ्या प्रमाणात फायदो जावपाक शकतलो। आमी लक्षांत घेवपाक जाय की प्लास्टर ऑफ पॅरिस हांव नाका कित्याक म्हणटा, पयलींच आमी वेस्ट मॅनेजमेंट करता करता सरकाराक इतक्या मोठ्या प्रमाणात वेगवेगळी कामां आसता। समुद्रान आनी न्हंयन आमी जेन्ना गणपती व्हरून पावयता तेन्ना हे प्लास्टर ऑफ पॅरिसचे सगळे गणपती उबून परत नदीच्या कांठाचेर येता आनी ते म्हणजे आमकां परत काडून आनी ते परत मॅनेज करप हें खूब कठीण काम आसता। म्हणून म्हाजें सगळ्यांचें म्हणणें आसा आनी शेवटी आमी चिकट मातयेचो गणपती घेवप म्हणजेच आमच्या ज्या कुंभार समाजांतल्या लोकांक एक मोठो इकॉनॉमीक आधार दिवप हें म्हणपाक कांय हरकत ना, कारण मॅक्झिमम सगळ्यो गणपतीच्यो ज्यो शाळा आहात आमच्या कुंभार समाजांतले लोक हांच्या कडेन हे गणेश मेकिंगचो हे